प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 19वा विसवोर वोड 41 ते 44 पर्यंत. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 41 to 44. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी लागीं पावता शार नदरेक पडटोच ताचे वयर दुकां घडोवन ताणें म्हणलें, आयच्या दिसा तरी तुका शांतीक पावोवपाच्यो वाटो तुवें मात ओडकून घेतलेल्यो जाल्यार पूण ना, तुज्या दोळ्यांक त्यो आतां लिपलेल्यो आसात. हय, तुजे दुस्मान तुजे भोंवती मातयेची दुर्गा उबारतले, तुका वेडो घालतले आनी सगल्या वाटांनी तुका चिंगोतले. असले तुजे दीस येतले. ते तुका आनी तुज्या कोटां भितर आसलेल्या तुज्या भुरग्या बाळांक दोर्नीर आपटितले आनी तुजे भितर फातरार फातर उबो रावंक ते दिवचे नात. कित्याक देव तुमकां बेट दिवंक आयलो तो दीस तुवें वळखलो न्हय. प्रितीच्या बाबणीनो, जेजू आयज जीं उतरां जेरुजाल्याक आनी जेरुजाल्याच्या लोकांक म्हणटा, एकदम दुखाची उतरां उलयता. तो आयज कितें म्हणटा 44 वडीन? तो म्हणटा, देव तुका भेट दिवंक आयलो तो दीस तुवें वळखोंक नाय. देव तुका भेट दिवंक आयलो तो दीस तुवें वळखलो ना. भाव भयणीनो, 2000 वर्सां पयलीं जेजू ह्या संवसारान येयलो. जेजू जावन आसा देव, देवाचो पूत. उतर मास जालें आनी ह्या संवसाराचेर येयलें आनी ताचें नांव जावन आसा जेजू. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूचो जल्म इस्रायली गांवांत जालो, थंयसर लोक एका मेसायाची वाट पळयत आसतालो. ती जाणो आसली की मेसाय येवपाचो जालो, कित्याक इसायास प्रवादान अशें बरयल्लें की मेसाय येतलो, देवाचो पूत येतलो, तो मनशा कुळाची सरवण करतलो. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूचो जल्म जाता बेतलेहम गांवांत, कोणूच नको, फकत ताची आवय, जुझेफ आनी ते राखणी, गोरवां राखणी, ते कितें आतां ते आयिल्ले. पूण दुसरो लोक नको आसलो की जेजू आयलो. आनी ते परशाथान ते लोक जे येयल्ले, ते येयल्ले देवाक जेजूक नमस्कार करपाक. जेन्ना ते जेरुजाल्याक पावले तेन्ना त्या लोकांनी सांगलें, विचारलें, हो जो क्रिस्त जल्माचो आसा तो खंय आसा? आनी तेन्नाच लोकांक कळ्ळें, हेरोद पातशाक कळ्ळें, लोकांक कळ्ळें की जेजू ह्या संवसारान जल्म घेवन आतां इस्रायली पर्जेन आसा म्हणून. आनी भाव भयणीनो, सुमार 30 वर्सां जाल्या उपरांत जेन्ना जेजून उतर शिकोवपाक कॉमेस केलें, ताणें देवाचें उतर परगट करूंक लागलो तो. लोकांनी ताचें उतर आयकूंक ना, ताका नाकारलो. खूब लोकांनी देवाचें उतर आयकलें, खूब लोक जेजूच्या फाटल्यान गेलो, खूब लोकांनी मिलाग्री पळयल्यो, अजापां पळयलीं. ताणें लोकांक उण्यांनी आनी मासल्यांनी, थोड्या उण्यांनी आनी मासल्यांनी मिलाग करून सगल्यांक जेवण दिलें. पूण तरी लोकांनी जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर भावर धरूंक ना. म्हणजे कितें? जें जेजून शिकयलेलें तें खरेंच काळजान धरून, आपल्या मनाची नोडसणी करून तें उतर पाळूंक ना. आनी आयच्या शिवर्तमानान जेजू जेरुजाल्या पासत तो रडटा. कित्याक रडटा? कित्याक जेजू जाणो हो जेरुजाल्याचो लोक ताका मानिना म्हणून. तो फकत जेजू त्या संवसारान, देव संवसारान येयलो आनी थंयसर ताचें उतर परगट केलें. आजून पासून तांकां ती सजमणी मेळोंक ना. आनी जेजू म्हणटा, थोड्या वर्सांनी लोक येतलो थंयसर, वाट लायतलो, तांचो दुस्मान येतलो आनी तांच्या मोंटणी मातयेची दुर्गा उबारतलो, तांकां वेडो घालतलो आनी सगल्या वाटांनी तांकां
चीट गायतलो असले दीस येतलो म्हणटा तांकां सांगता. आनी कित्याक गाय अशें सांगता? जेजूक जाय इस्रायली पोरचेक जेरुजालेमच्या लोकांक कितें वायट जाल्लें? भाव भयणीनो, जेजू असल्यो उतरां जेरुजाल्याक अशीं म्हणना की ताका जाय तांचो धुमाडो जावपाक, तांकां कितें वायट जावपाक. पूण खरें म्हणल्यार त्या लोकांनी तो लोक देवाचेर आड गेलो, देवाच्या उतराचेर आड गेलो. जे जेजून सांगलेलें, जे जेजून शिकयलें ताचेर कसलीच चोत्राय धरूंक ना, आपणाचेंच केलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो संबंद देवाशी घोटना, खरेपणी आमी देवाच्या उतरान रिगून रावनात, आमी देवाचें उतर पाळिना, कितें घडटा? सैतानाक आमच्या जिवितांत एक वाट मेळटा आनी तो येता पाड घालपाक, तो आमकां जिवेशी मारपाक, निसणटोन करपाक. आनी अशेंच घडलें की लोक देवाच्या उतरान रिगून रावनासतना फकत आपणाचेंच करूंक लागलो. आनी भाव भयणीनो, खूब वर्सांनी लोक थंयसर येयलो आनी सगळें जेरुजालेमचें वाट लायलें. त्या देव मंदिराक सगळें तोडून उडयलें आनी खूब लोक मेलो थंयसर. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आमी म्हणटा आमी जेजूचे फाटलादार, आमी देवाक मानता, आमी जेजू खरेपणी आमी 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 क्रिस्तांव म्हणटा, आमीच आमकां एक प्रश्न विचारूंक जाय, खरेपणी आमी देवाचें उतर सोत मानता, वो आमी फकत धर्म करता? आमी वेता, इगोर्जेक वेता, मागणे करता, तीर्थ करता, सगळें आमी देवस्पण करता. पूण खरेपणी देवस्पण जाले उपरांत तें उतर जें आयकलां आमी दिसपट्या जिवितांत पाळटा काय? खरेपणी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर आहा काय? वो फकत आमी धर्म करता? म्हणजे सकाळीं आमी थोडें मागणें केलें, दनपारचें रातचें जे भाशेन आमी जेवण करता, सकाळींचें दनपारचें रातचें, आयतारा दीस मीस जाले उपरांत मागीर तीस जाले उपरांत आतां आमी आमचेंच जिवीत सारता अशें आमचें जिवीत काय? आयज आमी खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर नियाळ करुया. जेजू आमकां सांगता, जेन्ना आमी क्रिस्तांव, आमी फकत क्रिस्तांव इगोर्जेन न्हय, आमी क्रिस्तांव, आमी भावार्थी एक एकल्या तोडीर सकाळीं ते सांज पर्यंत, सोमार ते आयतार पर्यंत आमी क्रिस्तांव. आमी फकत मागणें करता तेन्ना क्रिस्तांव न्हय, आमी क्रिस्तांव जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरता, त्या उतरा प्रमाणें चलता आनी खरेपणी त्या उतरा प्रमाणें चलोन एक जैतिवंत जिवीत जिवन आतां दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर दवरया, ह्या उतरा प्रमाणें चलया आनी सैतानाक आनी ताजी येवजणीक पयस धरून देवाची येवजण आमच्या जिवितांत करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.